त्यातल्या 5 ITI टाटा टेक्नॉलॉजीन दिल्ल्या आर्थिक सहाय्याच्या पाठबळाचेर तशेंच तांचे जे कितें नॉलेज पार्टनरशीप आमचे कडेन आसा तेजे मुखार ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपा खातीरय आनी इक्विपमेंटा खातीर जे कितें आमकां मदत करतले त्या वरवीं तांतल्यो 5 ITI सेंटर फॉर एक्सलन्स करपाचो आमचो मानस आसा आनी हांव टाटा टेक्नॉलॉजीचे अध्यक्ष पवन कुमार भागेरियाजी हांचे ह्या वेळार उपकार आठयता. Flexible manufacturing system related processes and control automation which will help food and other process industries to progress in Goa. We are very excited to be part of this initiative. Once again, I want to thank Honorable Chief Minister Dr. Sawant and entire government of Goa for partnering with us. I wish very best for this initiative. Thank you. नोकरी संबंधी सध्याच्या अडचणी आमच्याकडे युवा शक्ती भरपूर आसा आणि अशा तरेची स्किल मेली सरकारी नोकरी मेळटली अशें ना परंतु जेन्ना अशे तरेचें प्रशिक्षण मेळ्ळें जाल्यार भुरग्याक एक ताच्या मनाक एक कॉन्फिडन्स निर्माण जातलो आणि ह्या कॉन्फिडन्साच्या आदाराचेर जशें आज देशांत वेगवेगळ्या तरेच्या माध्यमातून बँकांनी लोन उपलब्ध करून दिले स्टार्टअप सारके अशे वेवसाय उबे करपाचें काम उबें करून दिलें सादारण साद्या वेंडराक खंय तरी रस्त्यार कितें तरी सामान विकपी वेंडराक सुद्दां बँकेच्यान लोन उत्पन्न करून दिवन तांकां खंय तरी हें पाठबळ दिलें म्हणून स्वताचो रोजगार स्वता करून आपल्या कुटुंबाचें पालन पोशण करपाचें काम सोंपें जाल्लें आसा आनी ह्याच माध्यमांतून एक आत्मविश्वास प्रत्येकाच्या मनाक निश्चितपणे ह्या स्किलांच्या माध्यमातून तयार जातलो आनी भुरगो खंय तरी सरकारीच नोकरे फाटल्यान ताका खंय तरी लिमिटेशन आसा परंतु सरकारच्या नोकरे फाटल्यान न धांवता तो स्वताच्या ह्या कौशल्यान ताका जो आत्मविश्वास निर्माण जातलो तातूंतल्यान तो फुडें सरतलो हातूंत अजिबात दुबाव ना. वेगवेगळ्या जाणांक फायनान्शियल असिस्टंट फॉर दीस टायप ऑफ स्टुडंट्स हे सातत्यात आमच्या ITIंतल्यान मेरीट स्कॉलरशिप्स वेगवेगळ्यो एक्टिविटी सातत्यात चालू आसा. त्या खातीर कौशल्यचार्य ही नांवाची नवीन स्कीम ही गव्हर्मेंट ऑफ गोवा थोड्या दिसां पयलीं लॉन्च केली आनी वेगवेगळ्यांक ह्या पद्दतीचो अवॉर्ड दिवपाचें काम हे आमी सुरवात केल्या आनी आज ज्या पद्दतीचे आमी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान आमी भुरग्यांक जॉयन करून घेता एप्रेंटिसशीप म्हणून म्हाका दिसता इन फ्युचर गोंयांतलो स्किल मॅनपावर जो आसा हो बाकीच्या राज्यांनी असो मेळचो ना म्हणजे कारण आमकां जर खंयच्याय डिपार्टमेंटान एखाद्या काम करपाक जाय आसत जाल्यार एक वर्स तो भुरगो पयलींच ट्रेन जाल्लो आसतलो मागीर तो फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सान आसूनी किंवा तो खंयच्या रुरल डेव्हलपमेंटान आसूनी ताका कामाची आवड क्रिएट जावप त्या कामाची ताका ज्ञान मेळप हें काम एक वर्साच्या एप्रेंटिसशिपाच्या काळान आमी करपाक शकता. आमची नीव इनिशिएटिव्स जी आसा जी आमी सुरवात करपाची आसा वीच इज द ड्रोन टेक्नॉलॉजी मशीन इलेक्ट्रिकल व्हेहिकल ट्रेड्स आमी काकोडा ITI हांगासर सुरवात करता. आमी इम्प्लांट लॉजिस्टीक ट्रेड फार्माकुडी ITIंतल्यान आमी सुरवात करता. आमी मेंटेनन्स टेक्निशियन कोर्स एट वास्को ITIंतल्यान आमी सुरवात करता. ह्या वेगवेगळ्या एसोसिएशन्स हांच्या बरोबर कंबायनली येवन आमी अशा पद्दतीचे न्यू कोर्सीसूय बी आमी सुरवात करपाचें थारायलां. हांव सगळ्या भुरग्यांक जे आज जवळपास 9,000 भुरगे आज एप्रेंटिसशीप म्हणून गोंयभर जॉयन जाता तांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी निश्चित रित्या ते इन फ्युचर आमी म्हणटा की नव भारत निर्माण करता आसतना नवें गोंय निर्माण जावचें आनी नव्या गोंयांत स्किल्ड मॅनपावर तयार जावची ताच्या खातीर आमी सगळे सज्ज आसा काय ना? आसा जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोनूय हात वयर करात आनी घोशणा दियात. भारत माता गे, भारत माता गे, वंदे वंदे, कौशल्य भारत, कौशल्य भारत.